गोयचे जनतेक आणि आमचे सगळे गोंय राज्याचे प्रत्येक नागरीक तुमच्या सगळ्यांचे आणि सरकाराची एक जबाबदारी आहे की लोकांच्या फुडें जे आमी कितें आश्वासन दितात की आमी एक ट्रान्सपरंट अँड करप्शन फ्री सरकार चलयतले. त्याचबरोबर आमी आमचे देशाचे प्रधानमंत्री त्यांचे एक धोरण आसा आनी भारतीय जनता पक्षाचे एक धोरण आसा की करप्शन फ्री आणि एक ट्रान्सपरंट आमी एक गव्हर्नन्स मॉडेल आमी लोकां फुडें हाडलेलें आसा. म्हणून आयज इतल्या वर्सां देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीच्या माध्यमांतल्यान देशभरात एक ट्रान्सपरंट ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि एक वेगळ्या तरेन लोकांची समस्या सोडोवपाचो प्रयत्न चालू आहा. मंत्री जालो गोंय राज्यान म्हणून हेजो अर्थ ना की आमी जाय तें करूं शकता. आमकां एक जबाबदारीन आमकां पावलां घेवंक जाय. आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्यान आनी यांच्या सरकारान हांव एक मंत्री आसा. आमचे केंद्र नेतृत्व आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्र्यान एक जबाबदारी दिल्ली आसा. आमी विजन ऑफ द प्रायम मिनिस्टर लोकां कडेन व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. पूण एक आमी लक्षात घेवंक जाय, कांय दिसा पयलीं आमी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान 500 स्क्वेअर मिटर पर्यंत बिल्टअप एरिया आनी स्क्वेअर मिटर एरिया जे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशनच्या माध्यमांतल्यान चालू आमी केले. हेच्या भायर जायत्यो निर्णय आमी घेतले डिसेंबरच्या 31 पर्यंत, जे सामान्य जनतेक कोणाची वशिला गरज पडची ना. पूण सामान्य मनशाक जर तो पीडीएन गेलो काय तो टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान गेल्यार ताका योग्य ते फेसिलिटी गावतल्यो आनी तो आपुणूच ते करून घेवंक शकता. इंटरनॅशनल कन्सल्टंट्स फॉर डेव्हलपमेंट अँड आउटलाइन डेव्हलपमेंट प्लॅन्स, इंटरनॅशनल कन्सल्टंट फॉर ड्रॉइंग मास्टर प्लॅन्स फॉर एवरी म्युनिसिपालिटी, अर्बन प्लॅनिंग आणि टाउन प्लॅनिंगच्या माध्यमांतल्यान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आमी एक स्क्वॉड केल्लो आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी टाउन प्लॅनिंगाच्या लोकांच्या माध्यमांतल्यान आमी इन्स्पेक्शन करून कोणाकूच इलिगॅलिटी करपाक दिवचे ना. पयर कांय दिसा पयलीं आमी पार्क रेजीस ह्या हॉटेलांक आमी बंदी घातली. त्याच बरोबर आमी एक्शनूय घेतले. त्याच बरोबर एक्शन एकदां घेतलें की ते आमी फाटीं घेवचे ना. पूण मेन म्हणजे आमी पळयता की लोकांक दिसता की पयसो आसल्यार आमी मंत्र्याक विकते घेवंक शकता. तशी परिस्थिती ना आयज गोंय राज्यांत. टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान जे कितें रिस्ट्रक्चर आनी रिफॉर्म हाडपाची गरज आशिल्ली, त्याच बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल आयज ग्राउंडार काम करता. फाल्यां आमी जाय तो आमी कार्यक्रम दवरल्या आनी त्याच बरोबर आमकां आमचो एनवायरमेंट आनी गोंय राज्यांत गोवन हेरिटेज अँड कल्चर आमकां मेंटेन करपाची गरज आसा. गोवन ट्रेडिशन एंड गोवाची ओरिजिनल जे आमी म्हणटा की ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स आनी जुने जे आसता कन्झर्वेशनच्या माध्यमांतल्यान कन्झर्वेशन कमिटीचो हांव अध्यक्ष. त्याच बरोबर ह्या सगळ्या गोश्टीचेर आमचें लक्ष. पूण कितें जाल्लें कांय वर्सां पयलीं लोकांक दिसलें की आमी सरकारान चलयता, त्याच बरोबर आमी जर खंयचेय पदार आमी बसले तर आमी त्या पदाचो गैरफायदो घेवन आमी जाय ते आमी करूं शकता आनी आमी जाय तो जाय तशें आमी वांकडे तिकडे तेजो हें करून आमी पयशे आमी कमोवंक शकता. आयज एक उदाहरण हांव दिवपाचो आपल्या कडेन, एक झलक. पयर आमी ओडीपी सस्पेंड केल्यो. गोंय राज्यांत नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप, खजान लँड, मार्शी लँड्स, मॅनग्रोव्स, टेनंटेड लँड हे वायलेशन ऑफ लँड रेव्हेन्यू कोड, ह्यो सगळे एरिया आमची कमिटी आमचे कडेन चर्चा बोर्ड मिटींग जातली, तेजेर चर्चा जातली. पूण 240 पानांचो रिपोर्ट ऑलरेडी तयार जाल्लो आसा. कांय लोकांनी पदार आसतना ह्या लोकांनी जमन्यो विकत घेतल्यो, तेजो बी रेकॉर्ड आमचे कडेन आयला. आनी त्याच बरोबर रेकॉर्ड थंय जमन्यो विकत घेवन ते जमन्यो जाय तशे कन्वर्ट करून कोट्यांनी न्हू हजारांनी कोट्यांनी रुपया कमयल्ले आसा. जायते लोक म्हाका प्रयत्न करता, म्हाका मेळपाक मेळना कोणाक. मेन म्हणजे कित्याक की तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान आमी मंत्री जाले, आमचो सरकार आयलो, भारतीय जनता पक्ष आयज एक ट्रान्सपरंट गव्हर्नन्स मॉडेल गोंय राज्यांत आयज चलयता. त्याच दिशेन आमकां जर वचूंक जाय तर आमकां एक ओवरऑल एक ट्रान्सपरंट मॉडेल आनी इंडिपेंडंटली वेगळ्या तरेन कांय गोश्टी करपाची गरज आसा. आमी जे कितें ट्रान्सपरंट प्रोसेस आनी जे कितें प्रोसिजरली करपाक जाय ते करपाक आमी फुडें आमी व्हरतले. आनी त्याच बरोबर हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की आमी जे कितें करतले ते नियम कायदो आनी दीस लॉ will take its own course and go to its logical end to expose people who have used public office for personal gain. हांव परत हे केन्ना बसता तेन्ना फेसबुक लायव्हच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे जनतेक सांगूंक सोदता की तुमी निश्चित रावात. तुमची अपेक्षा प्रमाणे हे सरकार काम करतले. तुमची अपेक्षा प्रमाणे आमी जाय ते आमी ट्रान्सपरंट मॉडेल घेवन आमी फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज एक लक्षात घ्या, हे जे करप्ट लोक आहा, आयज विरोधी पक्ष आसूं काय कोणीय आसूं, फाल्यां हांव आसूं, हांव ह्या पदार बसून टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर म्हणून हांव जमीन विकते घेवन म्हाजें कन्वर्जन करूं शकना. हांव कॉन्ट्रडिक्ट जाता. आनी म्हणूनच आमकां एक वेगळे तरेन जर फुडें वचूंक जाय. आयज एक लिस्ट प्रेसान हांव रिलीज करता, एक झलक
की काय खंयचे लिडर कोण हे लोक काय लोक कसे टेनेंटेड लँड हाचो गैरफायदो घेवन ते त्यांनी कन्वर्ट करून काय कडेन कमर्शियल केल्या काय कडेन सेटलमेंट केल्या. हांव एक आयज तुमकां जनतेक सगळ्यांक आश्वासन दिता. आमी फुडल्या बोर्ड मिटिंगेन आमी एक जनरल आमी डिसिजन घेतले की खंयचे आयज पर्यंत जे ओडीपी सस्पेंड जाल्या ह्यो ओडीपी जे सस्पेंड जाल्या हेजेन लक्ष कमिटीचे आमी सांगला की दवरात की सगळे टेनेंटेड लँड सगळे मॅन्युप्युलेट करून डॉक्युमेंटेशन केल्ले लँड सगळे नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप्स ते सगळ्यांनी जाय तशे पेपर दिल्ले आसा. स्लोप एक आसून वेगळ्या तरेचे हे दिल्ले आसा म्हणजे टोपोग्राफी दिल्ले आसा म्हणजे आमकां ते कळा बी ना कितें चल्लां तें. आनी हे सगळे समजून घेवपाक म्हणून कमिटीक सांगलेलें आसा की खजान लँड आसूं मॅनग्रोव्ज आसूं टेनेंटेड लँड आसूं आनी जाय ते कडेन हे जे इलिगॅलिटीज जाल्ले आसा जे कडेन खंय विचार न करता कमर्शियल दिल्ले आसा ह्यो सगळे रद्द करून रिवर्ट करपाचो आमचो ओवरऑल मोरलेस थारला.